बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुझे सोवे आसू प्रितीच्यानो आयज पवित्र सभा भाग्यवंत अंकवार मारयेचो निस्कळून गोर्ब सोंबोव ही दोबाजीक परब समारंभता देवान अंकवार मारयेक आमचे सोडवणे पासत मूळ जल्मा थावन पातकांतली निवारली आनी कुरपेन बोलली हे सत आयज आमी उगडास करता जशे मारयेन होय म्हणून देवाच्या उतराक आपलें जिवीत समर्पिले तशे भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान देवाच्या उतराचो उजवाड ओन बाबार्थ्यांक दिवंक आपलें जिवीत भेटयले ताचे भाशेन आमी जियोंक आयचो विशय आमकां आपयता वचात देवाच्या उतरा पोरमणे जिविताचो प्रचार करात हीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया मोगळ बाबणीनो निष्कळंक गोर्ब संभोवलेली सायबीण इमाकुलाता कॉन्सेसांव सायबीण ही आयज आमी ह्या माताल्या काळ नोमान करतना आमच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमकां सांगलां ते भाशेन सायबीण माय सदांच खुशाल आसली फेलीज जाली कित्याक देवाच्या उतरा पोरमणे ती जियेली फ्रांसीस शावेर भाग्यवंत जावंक पावलो कित्याक देवाच्या उतरा पोरमणे तो चल्लो आमचें कितें गाय आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार सबार पावटी देवाच्या उतरा पोरमणे आमी जियोंक ना म्हूण आमकां ताबें जातलें देव सांगता ती वाट दवरचे सुवातेर दुसरी वाट आमी दवरल्या असल्यो आमच्यो चुकी जाल्या देखून आमच्या चुकीचो उगडास करुया भोगसणे मागुया हांव पातकी आनी तुमकां बाबळीनो म्हजो म्याव उचारून सांगता मनात चिंतून तोंडान उचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून आमी जाय ती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबळीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वोद्वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों आमेन Oh
विचाराया सोपोर्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देव वाजता तुझ्या दोन वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणटा सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या तेथल्याच पुता सोम्या देवाचे शेली तू संसाराचे पाव काढता उज्याक बोसाय आमचे मारणे आयकोंगे कित्याक पवित्र आत्म्याच्या गाती देव बापाचे मोडले जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच प्रार्थुया. सर्वेश्वरा उर्चित देवा, मनीस जावच्या तुझ्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचे मरण आदी फुडेंच तुझ्या दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ समोवान निश्कळोंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुझ्या दैवीक जिवितांत घेतली. हे तुजे अपूर्व रचने खातीर संतोषाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी कोच्चाक आमकांय मारये मायेचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगळो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाळोलें रुखाचें फळ तुवें खेलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगल्या गोरवाशी जनवरां आनी रानवट जनवरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगल्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मदें हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक माडयतली
आनी तूं तिचे खोटेक चापतलोय. आदमान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगल्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. Sorves porak novengit rocun gaya. Sorves porak novengit rocun gaya. Sorves porak rocun gau novengit sundor sobi. Tane keli hotorya उजव्या हाताच्या पोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. Sorves porak novengit rocun gaya. इस्रायलाचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनांतून सोर्वेस पोरान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. Sorves porak novengit rocun gaya. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सोर्वेस पोराच्या मनान कुशाल गीतां गोडून गाव. आनंदाचे उल्हासोन Sorves porak novengit rocun gaya. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाडणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यात. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान भरलोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणे आमकां बोलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणे
सगळें थारायता आनी चलयता तर ताणेच हे आपल्या पूर्व निर्मणा प्रमाणे आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण विंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार ठेवतली परसाद जावंक ताणें आमकां आदी फुडें नेमली. देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीं धाडलो. दाविदाच्या गोरण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हळें, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सर्वेस्पर तुजें सोवें आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम गाबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. हेच खातीर तुजे तावन जल्मतल्या त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हळें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा बागयोंत आंकवार मारयेचो निश्कळंक गर्भ संभोवण्याची
परब करता. म्हणजे आंकवार मारयेक तिच्या आवयच्या कुसव्यान जेन्ना ती संभोवली, देवान तिका पातका विणे मूड पातका विणेन हो तिजो गर्भ जालो. प्रितीच्या भयणी भावनो, देवाची येवजण ती आपल्या पुताची आवय एक कुरपेची आवय जावची. आनी जेन्ना ती तिच्या आवयच्या कुसव्यान संभोव घेता तेन्ना देव तिका सगळ्या कुरपेन भरता. आनी हे सोत आंकवार मारयेचो निश्कळम गर्भ संभोव हे सोत पवित्र सभा सोत मानताली. पूण 1854 वर्सा 1854 ह्या वर्सा आमचो पाप साहेब पियूस 11वो हाणें आंकवार मारयेक तिचो गर्भ संभोव एक पवित्र सभेचें सोत व्हड सोत डोगमा हें पोरगोट केलें. 1854 वर्सां. पूण जायते जाण हाचे विशीं आपलें मत उक्तें करताले आनी हें सोत मानूंक जायते जाणांक आगवड लागतालें. हें कशें जावं येता? पवित्र सभेंत लेगून जायतीं मनां असलीं आसलीं. आनीक सुमार 4 वर्सांनी जेन्ना एक ओस्तोरी बेर्नादेत ह्या गरीब भुरग्याक लुड्स गांवांत फ्रांसाक दिश्टी पडली आनी ह्या बेर्नादेतान विचारलें, तूं कोण? आनीक ह्या वेळार हे ओस्तोरीन असो जबाब दिलो, हांव निश्कळूंक गर्भ संभोवलेली ओस्तोरी. आय एम इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आनी त्या काळार प्रितीच्या भयणी भावनो, हे भुरगें बेर्नादेत वचून आपल्या यादनिकाक सांगता, पळय आपल्याक एक ओस्तोरी दिसल्या आनी ती अशें अशें सांगता. आनी हें आयकून ह्या यादनिकाचे दोळे उगडले. ह्या भुरग्याक ही उतरां खंयची समजली, ताका शिकप ना कांय ना. आनीक त्या काळार हे भाशेन जी आमचो न्यूज पावतालो ते भाशेन कांयच यंत्रांय नासलीं. आनीक हीच उतरां निश्कळून गर्भ संभोवली लिली ओस्तोरी हांव ही आंकवार मारया लुड्स गांवांत आपल्या दिश्टाव्यांत दाखोड करता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आंकवार मारयेक देवान आपल्या पुताची आवय जावंक कुरपेन रोचली. आनी हीच कुरपा हे आमच्या सगळ्या मनशांक देवान दिल्ली. जेन्ना देव मनशाक रोचता कुरपेचो ताका रोचता. पूण जेन्ना मनीस पातक कोत्ता तेन्ना ही ताची कुरपा वेता. आमी पळयता आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3ऱ्या वेस्वरान देव आदामाक विचारता, तूं विंगडो आसा म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आदवाल धरलें, रुखाचें फळ तुवें खेलें बी? आनीक तो म्हणटा, होय, ओस्तोरेन म्हाका सांगलें. आनी हे वेळार मोगाच्या भयणी भावनो, पातोक भितर सरलें. जी मनशाक देवान कुरपा दिल्ली हीच कुरपा मनीस ओगडायता. पूण देव ह्या मनशाचो मोग करची वाट सोडिना. देवाचो मोग वेगळोच. आनी देव आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटलो आनी पुता वरवीं हें पातोक नाटक करतलो आनी एके ओस्तोरे वरवीं हो पूत जल्मतलो. हीच देवाची येवजण. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता बोडवो गाब्रिएल आंकवार मारये सोशी वचून म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोली. तिचे सवें ही कुरपा आसली. आनीक आंकवार मारया हें कसलें नोमान जायत तें चिंतूंक पडली.
आनीक बोडवो गाब्रियल तिका म्हणटा तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा. आनी आंकवार मारयेक परतून प्रश्न, म्हाका संबंद दाल्ल्या लागीं ना म्हणटच कशें घडटलें. परतून देवाची कुरपेची वो बोडवो खबर सांगता, देवाची कुरपा तुजेर सावडी घालतली. प्रितीच्या भयणी भावनो, आनीक ह्या वेळार ही आंकवार मारया कांयच समजनासतना एकूच जबाब दिता, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. कांयच तिका समजना जायत घडये, पूण तरी पूण देवाच्या उतराक खालती जाता. देव म्हजें सवें करता, देवाचें नांव व्हड जावं, आनी हे भाशेन देवाच्या उतराक होयकार दिता. आयचें दुसरें वाचप बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयल्ली चीट. आनी हांगासर आमकां देवाचे कुरपेचीच खबर मेळटा. आनी ही देवाची कुरपा म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आनी होच जेजू क्रिस्त, हीच देवाची कुरपा आमकां देव आपल्या मोगान दिता. आनी होच देव आमचे मदें, इमानुएल देव आमचे मदें जियेता. आनी आज पासून ही देवाची कुरपा, होच जेजू क्रिस्त आमचे मदें आजीर आसा. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आज ही आंकवार मारयेच्या निश्कळोंक गर्भ संभोवणेची परब आमकां कितें सांगूंक सोदता काय. पयले सुवातेर आमी वळखून घेवंक आमी सगळीं कुरपेन भरलोलीं. आमच्या बावतिजमा दिसा हीच कुरपा जी आंकवार मारयेक तिच्या आवयच्या कुसव्यान जेन्ना ती संभोवली तेन्ना फावो जाली, हीच कुरपा, असलीच कुरपा, तीच कुरपा आमकांय सगळ्यांक आमच्या बावतिजमा दिसा फावो जाल्या. हे खातीर देवाक आमी दिनवासुया हे कुरपे पासत. दुसरे सुवातेर हेच कुरपेन आमी जरी तर सदांकाळ जियेतले जाल्यार आमी कितें करचें. आमी म्हणचें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आमच्या जिवितान आमी जियेतना आमी ह्याच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय. आनी जेन्ना हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, तीच खुशालकाय म्हज्या जिवितान आसतली. जरी तर हांव खुशाल आसतलो जाल्यार म्हज्या जिवितान ग्रेसकाय म्हाका खुशालकाय दिवचे ना, ह्या संवसाराच्यो वस्तू म्हाका खुशालकाय दिवचे नात, पूण देवाची कुरपा म्हाका खुशालकाय दितेली. आनी हीच देवाची कुरपा बागयोंत फ्रांसीस शावियराचेर आसली. कित्याक ताणें हो सगळो संवसार सोडून देवाचे कुरपेक वेंग मारली आनी देवाचे कुरपेन तो जियेलो. आनी आमकांय जरी तर हेच खुशालकायेन, हेच संतोषान जरी तर जिवंक जाय जाल्यार, हीच देवाची कुरपा आमचे सवें जिवंक जाय जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवप म्हटल्यार कितें काय. देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवप म्हटल्यार खालतीकायेन जिवप. आंकवार मारयाय हीच खालतीकायेन, ल्हानविकायेन जियेली. आमच्याय जिवितान जे व्हडपण आसा तें आमी पयसावुया. आमच्याय जिवितान आमी व्हड दिसता, पूण देवा मुखार आमी कांयच न्हय. हे खातीर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमची ल्हानविकाय ल्हान जावन आमी देवाची कुरपेक आमी वेंग मारूंक शकतले. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी देवाक दिनवासुया आमच्या कुरपेन भरलोले सर्गीचे आवय खातीर. आनी ही आवय आमचे लागीं कितें मागता काय, आनी कांयच मागना. जे काना गांवांत तिणें ह्या लग्ना वसऱ्यांत आसलोल्या चाकरांक सांगलें, जोवाचें शुभ वर्तमान 2 बोड, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. आनी तेन्नाच आमच्या जिवितान ही कुरपा आसतली. तो सांगीत तितलें तुमी करात. आमच्याय जिवितान आमी वळखून घेवया
आमकां सगळ्यांक देवानी कृपा दिल्या आमच्या बावतिजमा दिसा. आनीक जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना आमी खुशाल जियेतल्या वच सेगरेत खुशाल संतोश बरीत जिविताचो तो सांगीत तितलें आमी करुया आनी कृपेन जिवुया अशें जावं. देवाचें उतर आमी आयकलें, नियाळ आमी केलो. ह्याच देवाचेर ताच्या उतराचेर आमचो भावार्थ आमी थिरावया, उबी रावया सगळीं. बरोबर. सतमंतान देवाक, सोरपोतवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल तांणी खोश सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोतवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमच्यो थोड्यो गरजो आनी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी कसलेच अंतर आनी भेदभाव करिनासतना सगळ्यांची सेवा करूंक आनी तांकां जेजूचेर उपकार जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी क्रिस्ताक जागृत आनी तयार मेळूंक आनी उजवाडाच्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. मारये भाशेन आमी आमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत जाणट्यांची आनी कोश्टवतल्यांची सेवा करूंक बापाची कृपा सगळ्यांक मागुया. भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी आमचो भावार्थ खोलावंक आनी मागण्यांतल्यान ताळण्याचेर आनी वायट विघ्नांचेर जोईत मेळोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. बापा, तुवें आंकवार मारये कृपेन बोल्ली, तुवें भागिवंत फ्रांसीस शावेराक कृपेन बोल्लो.
आमकां तीच कृपा तूं दिताय आनी दिवंक सोदताय. तुजे कृपेखाल आमी जियोंक आनी सदांच निर्मोळ आनी पवित्र कशीं ह्या संवसारान जियोंक आमकां निर्मी आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबणीनो, ही आमचें बलिदान सर्वेश्वर आमच्या देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानयो. भोव पवित्र बापा, अंकवार मारयेच्या निश्कळंक गर्भ संभोवा पासत तुका दिन वासून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सर्व गुन्यांवांतलीं आमी दिसान दीस मेकळीं जावन आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवभाग्यवंतांक वार मारयेक जेन्ना तिची आवयन आपल्या कुसव्यांत सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सर्व खोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारली आनी कुरपेचे बोरतेक पवित्र केली. सगळो अपराध आमचो काडून उडोवन निर्मिल्लो निश्कळूंक निरपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशा सैमान जावचो आसलो. खरो पुतांक वारी मारयेचो देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर्व जपान तुवें आवय रोचली. अशेंच ही तुजी धूव जावंक पावली ओरोम आनी खुणा पवित्र सोबेची जेजूचे खोत मेरी नासलोले रूपवंत पोतिणीची. तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रतायेचो आरसो करून दवरची. निश्कळंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रचना तुवें येवजिल्ली कोदींच भायर सोरली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरजेक तुजें बरेंपण मागतोली. ओदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगता सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती
आमी गायता खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेश्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेश्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेश्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut por gotuja Sumian Jesu ami pomudogata Ami ekasin pieta Tidle pauti tu voi povar Jesu Ami tu moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेश्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा सिम्याव आदारी गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या भावा भयणांची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजय भाग्योन धरून दुता आनी सर काडी तुका मानवल्यान
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देव बाप सदांच आमकां कुरपेन बोगता, कुरपेन बरोवंक सोदता. ही मिसाची बॅट हे मागणें करता तेन्ना देवाची कृपा आमचेर भरपूर दिवं म्हूण आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. स्वाम जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सोदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक जिवंत जेजूची शांती आमी वांटुया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यां घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यां घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे तानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
Jądranco lumbo lubicie, uciaditia morbezlece. Jądranco lumbo lubicie, Duce Bogu, Magna Civi, na bol Jezu, ani podvi. Duce Bogu, Magna Civi, na bol Jezu, ani podvi. खिरीत वेळ हो जेजू आमच्या काळसांनी आयला आपले कुरपेन ताणें आमकां बोल्ल्यात ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ह्या वर्त्या देण्या खातीर ताका दिनवासुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. बाबा ओचोऱ्या विजमिताच्या गोडणारा भाग्यवंत आंकवार मारयेन तुझ्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यांत घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या खोतांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबाम पोवणी बोल्ली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेता देखून ताचेच वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र खोर आनी उतरां त्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज मिसाची भेट समोरुमतेल्या पाद्री रोमियो मोंतेरो तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर सायमन डिकुना आनी बलिदानांत वांटो घेतलेल्या दुसऱ्या याज्ञिकांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास गायन पंगडाक तशेंच डायोसिजन कमिशन फॉर सिक्रेट म्युजीक ह्या खात्यांतल्या भाव भयणांक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतात तांकां. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे बरी. सकाळीं 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5:00, 6:15, 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातलें. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडोल घातलेलें आसा, थंय वचून तें तुमी करूं येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां भौश्रेश्ठ ऑजवल कार्डिनल ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या
मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. Tomorrow, His Eminence Oswald Cardinal Gracious will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 13वेर Madras Mailapurcho Archbishop भौमानेस जॉर्ज एंथनी सामी दोनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. On the 13th of December, Most Reverend George Anthony Sami, the Archbishop of Madras and Mylapore, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. ह्या दिसांनी डिसेंबराचे 4 तारखेर तावन जानेराचे 5 तारखेर मिसाक वापरतल्या सेवाधर्माची पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत थावन त्यो तुमी घेवं येता. ह्या पुस्तिकेचें मोल 20 रुपया. सगळीं उबी रावया. सर्वेश्वर तुमचे सोवे हासू, तुमचे सोवे हासू. सुरपुतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन जिवंक तुमकां धाडटा. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनबासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोनेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.